Just imagine. Just imagine. Just imagine. इश्टानो सध्या बर्ड फ्लूची सुरवात जाल्या. बर्ड फ्लू येयले हें आनी कितें. म्हजो धाकलो चेडो मागीर म्हणटाना पप्पा पप्पा बर्ड फ्लू येयला जाल्यार आतां परत लॉकडावन आसतलो, स्कुलां आनी एक वर्स बंद आसतली. मातसो भोग म्हटलें म्हाज्या ओके बर्ड फ्लू अशें भायल्या देशांनी बर्ड फ्लू जाता पळय तेन्ना थंयचो लोक म्हणजे इंग्लीश कंट्रीनी बी अशें ते एकामेकाक कितें सांगता बर्ड फ्लू जाता तेन्ना ए ड्यूड आय थिंक वी शूड स्टॉप इटिंग चिकन एंड एग्स फॉर फ्यू डेज till this bird flu gets over, yeah, buddy take care, yeah. आमच्या गोंयान अरे बर्ड फ्लू येयला मरे तिकडे तांतयां खावपाची आनी कितें जातलें व्हडलें एक ना एक दीस मरोकूच जाय आमकां आमी तें खावपाचें बंद करपाचें तांतयां आनी चिकन बिकन आनी म्हणल्यार बरें मरे हे बर्ड फ्लू येता पळय तेन्ना चिकन आनी तांतयां सवाय जाता खा तूं अरे इतले अकले घेवंक ना आमी म्हणजे इश्टानो तुमच्यो गाळयो आनी तुमच्यो ताळयो सर आखोपर धरून म्हणजे मान्य करून म्हजो आयचो कार्यक्रम हांव सुरू करता. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल न्ही सद्या कोविडाच्या निमतान कोविडा खातीर बीन लग्नां बी जाता पळय थंय अशें लिमिटेडूच लोक आफय म्हणटा पळय लिमिटेड लोकांक आफोवंक मेळटा म्हणजे कितें जाता लग्नां सारकी बजेटाच्या भितर जाता म्हणजे एकाच बजेटान 3-3, 4-4 लग्नां जावं शकता. हांव कितें म्हणटा दोन तीन लग्नां करून दवरा तुमी बरें पडटलें फुडें फ्युचराक तुमकां. Just imagine. शेळ मिळावली IITचे लास्टाक विश्वजीत राणेन तोंड उगडलेंच आनी लोकांचो कौल मान्य केलो. IIT सत्तरीन नाका अशें विश्वजितान फेसबुकाचेर हात जोडून सीएमाक सामकें कळकळून सांगलें की IIT वर पण आमकां विश्वजिताचेर विश्वास ना कित्याक विश्वजितान जरी हात जोडल्या पण ते अर्दकुटे अशें कितें जो फूल हात जोडीन ताचेर विश्वास कशें दवरतले. Just imagine. हात सोडल्या उपरांत हात जोडपाची पाळी येयली अशें लोक म्हणटा कांय दीस पयलीं पूण थोडे दीस पयलीं हे दोगूय सीएम आनी विश्वजीत रे शी कितें तेमा आनी कितें कडयताले रे सामकें शी रिवायंड मारून दाखयता तुमकां आमचे जाणटेले केन्नाय म्हणटा पळय शिता आदी मीठ खावंक जायना म्हणटा पळय न्ही म्हणजे कशें उजो धगधगता तेन्ना चुलीचेर दवरलेले बुडकुल्यांतलें उदक बरें खतखत्ता करून जसो बुडकुलो काडून चुली वयलो सायडीक दवरलो काय तें उदक हळू 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 निवत वयता. तेजें तुमकां एक प्रॅक्टिकल एग्जांपल. Just imagine. IITचेर विश्वजीत फक्त 2दाच उलयला. फर्स्ट टायम तो उलयलो ज्या दिसा BJPची 37 सिटां कितें येयल्ली पळय झेडपीक त्या दिसा कितें नेट रे आनी कितें इंटरनेट सामको. पण IITचा विषय IIT निश्चित जावंक जाय. मुख्यमंत्री म्हाका विनंती पब्लिकली करूंक जाय काय तुम्ही IIT करता जाल्यार तुम्ही ताबडतोब IITचेर सगळी प्रतिक्रिया तुम्ही फुडें व्हरूंक जाय. थंय 500-600 लोक 1-2 गांव विरोध करता म्हणून पूर्ण 70 आमी विशय व्हेल्लो. सीएम तुवें IIT हाडपाकूच जाय 70 हाडपाकूच जाय अशी आनी अशें आनी अदबद्द 28 दिसांनी म्हणजे 12 जानेवारीक विश्वजीत राणे आपुणूच सीएमा कडेन मागता की सीएम तुवें IIT व्हरपाकूच जाय हांगासून व्हरपाकूच जाय मातशें व्हर. IITच्या प्रकल्पाक म्हाका IIT म्हाज्या मतदारसंघात कदापि नाका. मुख्यमंत्रीन त्या खंयचे दुसऱ्या मतदारसंघात व्हेल्यार जाता. ह्यान फुडें म्हाजो कसलोच प्रॉब्लेम पुलीस मात म्हाज्या मतदारसंघात धाडूं नाका म्हणून हांवें विनंती पत्रांत बरयल्लें आसा. जशें शेळ मिळावलीचें आंदोलन वाडत गेलें सीएम सुद्दां तसो थंड मंद सुगंधीत असो तुम जायत गेलो. सुरवातीकूच मिडियाक कितें तरी म्हटलें सीएमान मिडियाक मागीर 5 जानेवारीक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाच्या भितर डोनाल्ड ट्रंप संचारलो काय कितें. हांव मेळटा मरे हांव सगळ्यांक मेळटा कोणाकूच ना म्हणून त्या उस्कारांकूय जाल्यार मेळटा तांकांय मेळटा सगळ्यांक मेळटा तुमकांय मेळटा मेळवल्याकारांकूय फुडें समोर सांगला तुमच्या समोर सांगला इट इज इन पब्लीक डोमेन सो दॅट इट इज तेजें वेगळें कांय ना. आमी सांगलो की दवरलो म्हणून तेंची सजेशन मारता तेंच्यांनी जायती आपली सजेशन दिवची. वी आर ऑलवेज वेलकम. हांगासर सीएम कितें म्हणटा वी आर ऑलवेज वेलकम आपणाकूच वेलकम करता. यू आर नॉट वेलकम वी आर वेलकम. मागीर 8 जानेराक IIT जातलीच म्हणपा लागलो सीएम
सर मातशे मेळावलीचेर कितें डायरेक्शन्स दिल्या तुम्ही? मेळावले IIT जातली कायदो हातान घेवपाक कोणाक मेळचो ना तितकेंच. आनी सर ते डिमार्केशन कंटिन्यू जातले? डिमार्केशन कंटिन्यू जातलें. ह्यामान ठामपणे म्हटलेले की डिमार्केशन जातलेंच म्हणून. आता जर अशी परिस्थिती आली की ते मानीच ना आणि तुमकां आपयता ते म्हणटा तुमीच या म्हणून तांच्यानी येवचें न्ही रे, उस्कारूय तेच सांगताले म्हाका हांवूच यो म्हणून. उस्कार येयले न्ही रे, उस्कार येवन डिस्कस सुटलो न्ही विशय उस्कारांचो. 11 जानेराक मावशी गांवचो लोक मेळावली गांवच्या लोकांक तेंको दिवपाक गेलो. मेळावलीच्या लोकांक केपें आनी मावशे गांवचो सपोर्ट वाडपाक लागलो. त्याच दिसा CM प्रमोद सावंत सुद्दां मातसो न्हिवपाक सुरू जालो हळू 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 हळू. अजूनय सांगना गव्हर्नमेंट डिस्कशनाक रेडी आसा. IIT ते करपाक जाय तांच्यानी उलोवपाक येवचें. ताका त्रास केल्लो नाका. हांव परतूय सांगता म्हाका कोणाकूच त्रास केल्लो नाका. ज्या दिसा CM मातसो नरमलो म्हणजे थंड जालो त्या दिसा सदानंद तानावडे मातसो नरमलोसो. भुरगे आसा ते सांगात. पूण ज्या तरेन वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी काल वायट दिसता की काँग्रेस पार्टी दिगंबर कामत गिरीश बाब हांच्यांनी हांगा केल्यानी मागीर थंय वचून लोकांक फुलोवपाचें काम करपाक लागले. आनी ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे म्हणपाक लागलो की आपणाक खंय खबरूच ना. समेस्त IIT मेळावली आंदोलन चल्लां हें म्हाका अजून कशें कळकूच ना आनी ट्रायबलांचो जागो थंय आसा हें म्हाका आत्तां तुमच्या वरवीं म्हणजे मिडियाच्या वरवीं कळ्ळें. अशें आसा जाल्यार तेंच्यांनी येवन एप्लिकेशन दिवचें आनी अशें IIT चल्लां. अरे म्हाका अशें खबरूच ना. आय डिडंट न्यू दीस असो. विरोध त्या जाग्याचेर जावप ना जावप हे आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांचो निर्णय घेवप आसता. काय न्ही म्हाकाय ते कांय गोश्टी हांव एज्युकेशन मिनिस्टरूय न्ही दॅट द ट्रायबल थंय लोकांची जागा आसा किंवा ते कल्टिवेट करताले कितें आसा तें म्हाका अजून पर्यंत कांय सांगूना न्ही. स्मार्ट खेळ्ळो पळय तो मायकल लोबो. ताका जेन्ना विचारलें की IIT आंदोलनाचेर ताचें रिएक्शन कितें तेन्ना जा बाबा पयल्या फावट मायकल लोबो मरे सरकाराच्या विरोधान उलोवंक ना. तो आता CMन आनी विश्वजीत राणेन डिसिजन घेवचें आमी तेजेर कांय उलयना. पण 12 जानेराक 70च्या 14 गांवांनी मेळावलीच्या लोकांक जेन्ना तेंको जाहीर करूं नाका. म्हाका नाका तो IITचो प्रकल्प. आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणांत आसा जो पर्यंत हांव 70चो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा तो पर्यंत IITचो प्रकल्पाची एक डिमार्केशन सोडून दिया एक फातर कोण लावचो ना कारण लोकांचो तेका विरोध हा. आणि फायनली 15 जानेवारीक CM आणि विश्वजीत राणेन काही आपल्या खास लोक म्हणजे काही 70च्या लोकांक आल्तिनो CM बंगल्यार आपयले तेच सांगपाक की तुमकां जाय म्हणून आमी स्क्रॅप करता आमकां आमचेर येयला अशें तुमच्या खातीर अशें. आयज हांव तुमकां एक मनांतल्यान उलयता आनी एक हाक मारता प्रत्येक मेंबराक. हांव एकटो झगडू शकना. हांव एकटो तुमकां सांबाळूं शकना. तुमकां आमकां सांबाळचें पडटा. सांबाळात रे सांबाळा मातशें बाबाक सांबाळा रे. म्हाका जर कॅपॅसिटी आसली फुडें व्हरपाक तर गोश्ट वेगळी पण जेन्ना लोकूच म्हणटा की हे शिफ्ट करपाची गरज आसा म्हाजे कडेन नाइलाज आसा म्हणून हांव तुमचे कडेन आयिल्लो आसा. म्हाका आनीक जायना रे आतां आयको. अरे IIT 70 येयलेली जोड जातली आसली रे जोड जातली आसली लोकांची म्हणटा. आमी आमच्या लेवलाचेर ट्राय भरपूर केली पूण कितें आहा लोक जर कन्विन्स जायना तर म्हाजे कडेन आनी कांयच सोल्युशन ना तें फुडें व्हरपाक. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. कितें एक्टिंग रे कितें एक्टिंग माझी म्हणटा. विशिष्ट लोकांक आमकां त्रास करपाचो ना हे सगळें कन्सिडर करून आमी मेळवले हांगासर जावपी प्रोजेक्ट जो आसा हो थंयसरल्यान आमी जो आसा हो कॅन्सल करता. पुरो इतलेंच आयकपाचें आसलें आमचें काम जालें आतां आमी वयता घरा. IIT कॅन्सल. Just imagine. CM काल पयर बरी झॅम पडोंक ना खंय तुमकां? फाटले कितलेशेच दीस. कशी पडटली झॅम? IIT शिफ्ट करची पडटा न्हू आतां. बट इंटेन्शन आमचें वायट नाशिल्लें. इंटेन्शन वायट नासलें पण कमिशन बरें आसलें अशें लोक म्हणटा.
हांव ना म्हणना. पण कितें सांगा IIT खंयच्याय मतदारसंघांवर तुका कितें फरक पडटा बिकॉज यू आर एज्युकेशन मिनिस्टर न्हू. IIT 70 हाडून बाबाक जाम करपाक कोण सोदतालो खबर आसली आमकां पण तुमच्या तोंडांसून आयकपाची खूब इच्छा आसली आमकां. आतां हे सगळे खापर कोणाचेर घालपाचे कोणाच्या माथ्यार मारपाचे पुलिसाचेर. पुलिसात न्हू चवथ दिवाळी क्रिसमस ड्युट्यो नायट ड्युट्यो करपाक आनी कितें जालें खापर मागीर तेंच्या माथ्यार मारपाक पुलिसात. आतां हे IITचें आंदोलन चालू आसलें पळय त्या दिसांनी तुका सांगता हांव भुरग्यांनी इतले मेमेज तयार केले ना मेमेज इतले तयार केल्ले म्हाजेरूय केल्यो आनी ताजेरूय केल्यो. हे IIT कुडचड्या केन्ना शिफ्ट करता आयच्या आयजूच म्हणजे इतले दीस तुवें काबराला कडेन सगळें उलोवन फिक्स करून दवरला तर. ये जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन IIT जी कवरेज दिल्या पळय आमी स्पेशल त्याच्या बद्दल तुजें कितें मत तूं खूश आहा न्ही. येस थँक्यू. Just imagine. Enough of talk now. Time for us to reclaim the soul of news. Time for us to start talking about the Indian states. Let's start a new journey with Goa ahead. Tourist paradise, political potboiler, cultural hotspot, biodiversity melting pot. A land of 1.5 million people isn't just about a beach or a casino or a great holiday. Together, we'll discover the true Goan identity and bring it on the national main stage. Let's be prudent. Let's take India ahead. Just imagine. Mr. Babu Kavlekar, IIT आंदोलन शेळ मिळवली हे बाबान नमते घेतले आणि लोक जिंकलो असे लोक म्हणटा. शाबासकी पळोवन सगळ्यांक खरंच खोशी दिसता मरे तूं विश्वजिताक जाम केला म्हणून. पार्टीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आणि एंटायर टीमीक हांव शाबासकी दिता पळोवन दिता. IIT 70 कॅन्सल जाली म्हणून तूं मातसो खोशी आसतलोच बरो कारण आतां IIT तुका केप्यां हाडपाक वाट मोकळी जाली न्हू. अरे मिस्टर बाबू कवळीकर हे जेन्ना अशे करोडांचे प्रोजेक्ट असतात पळय ओके ओके म्हणजे हजार करोडाचे प्रश्न असतात ते मोविन बाब विल आन्सर. मोविन बाब 3500 करोडाचो IIT प्रोजेक्ट शेळ मेळावली हाडपाक सोदताले. कित्याक हें आमी विचारता न्हू. हे अशे हजार करोडाचे प्रोजेक्ट असता पळय ते हाडपाक जाय तेन्ना सरकार कशें करून साम दाम दंड भेद करून कशें करून ते हाडपाक सोदता कित्याक काय तुमकांय खबर आसा आमकांय खबर आसा. आमकां खबर आसा घोटाळे करपाक. लोक विचारता की हे सरकार घोटाळे करीत आसा काय म्हणून. डेफिनेटली आमी करतले आनी करीत आसा. आणि पंचायतीक कितें पयशे येयल्या खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां हें कळ्ळें म्हणजे कितें 60-70 करोड येयल्या खंय सेंटराच्यान पंचायतीक वी हॅव हर्ड 60-70 crores. This 75 crores has come from the 15th Finance Commission to the Panchayat Department. 75 crores? Good. So how you will be spending this 75 crores?
15% of 75 crores will go to कितें समजा पर्संटेज कोणाक वयतली तें आमकां खबर आसा. म्हाका फक्त इतलें सांग की ह्या सरकारान कोणा मदीं चड पावर सेटिंग आहा, म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या कोणा बरोबर चड पावर सेटिंग. माननीय मुख्यमंत्री आणि माझ्यामध्ये सो तूं आनी CM गोंयचे घट्टांगण हे आम्ही करून दाखयतले. कितें डिटर्मिनेशन हा, पण आमी तशें जावपाक दिवचे ना. ओविन, व्हेरी सिंपल क्वेश्चन, तुका कोळसो जाय काय कोळसो नाका? आम्ही हांगा बसला ते आमची काडे पोल लावून तोंडा काडी करपा न्हू, गोंयकारांची तोंडा आमी पोल लावून काडी करपा सोदना. आणि हो विश्वास तुमचेर हा 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 हा. विश्वास दवरप खूब कठीण जाला आतां. पळय टेस्ट. म्हाका सांग, मिलिंद काय संकल्प? संकल्प तो BJPचो जावन संकल्प म्हणटा, आनी तुजेर विश्वास दवरपाचो आमी? आ कसो कितें सांग पळय आतां. जस्ट इमॅजिन. निलेश बाब, CM म्हणटा भिवपाची गरज ना आनी पिवपाची गरज ना. CMन कितें म्हटलें पळय एब्सोल्युटली करेक्ट आसा. पिवपाची गरज ना? वॉट इज दीस? टू मच मरे तुमी. सोरो बॅन करीत न्हू, सांगता तुमकां सरकार पडटलें तुमचें. आय डोंट नो. निलेश बाब कोणा गेल्या रे? जस्ट चिल मॅन. काय ना हे नव्या आयनॉक्सान केन्ना या पिक्चर पळोवपाक? आयज कितें तूं बेकार म्हणा, आमी बेकार, आमकां काम धंदो आसता खूब. आनी म्हाका सांग, इफ्फी चालू आसतना स्क्रिनींग बंद आसतली मरे, खंय पिक्चर पळोवंक मेळटलें? तुला नाही कळणार, कारण ते नाही तमणार. हे म्हाका सांग निलेश, पर्रा रे पर्रा. पार्रा कित्याक फामाद? पार्रा कितें मेळटा सांग? आमचे शी काळंगा. या यू मीन टू से वॉटरमेलन्स. सारकें रायट. आतां हे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवपाचें आहा तेन्ना तुमी वार्डाचे डिलिमिटेशन बीन सगळो घोळ मॅनिप्युलेशन करतले मरे? करतले. कित्याक करचें ना? हाँ मागीर कित्याक करचें ना? भाई सरकार आपकी है, पावर आपके हाथ में है, तुमकां जाय तशें न्ही काबरार. अरे भाई तूं समजना. राइट नाउ बर्ड फ्लू हैज स्टार्टेड. So should we eat chicken or should we not eat chicken? What people should do? It is for them to decide. रवी नाईक रे, रवी नाईक. हाचो एक पेटंट वर्ड सांग पळय खंयचो? आसा. परफेक्ट. आणि रवी नायकाचो हिडन कॅन्डिडेट जो सगळ्यांक खबर आसा कोण तो सांग पळया? गावडे बाब. सामकें 100% रायट मरे तुजें. अशें लोक म्हणटा. रवी नायकाचे धवळीकरा विरुद्ध उबारलेले शस्त्र म्हणजे गोविंद गावडे. लाईक दीपक पावसकर इज विनय तेंडुलकर शस्त्र अगेन्स्ट गणेश गांवकर. IIT is on hold right now. It is going to be shifted, some other, maybe Kudsade and all. And now ganja proposal is also scrapped. Ganja is scrapped. But you never know. IIT and ganja might make a comeback. Yes. 100%. There's no doubt about it. हात जोडून व्हिडिओ काढून काय जावपा ना. केसी फाटी घेता पळय तेन्ना खरें. रिटर्न कितें तरी नोटिफिकेशन काडटले पळय तेन्ना खरें. This is what we have to say. I know, इतलेंच की we don't trust anybody now and it is confirmed again. That's it. की we should not trust anybody. Thank you very much. Just imagine. 2020 ह्या वर्सान आमकां कितें कितें दाखयलें, कितें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें न्ही. जें एक्सपेक्ट करूंक नासलें तें आनी जें एक्सपेक्ट केल्लें तें पळोवंकूच मेळोंक ना. 2021 ह्या वर्साची सुरवात पासून अशीच जाल्या, पण अनएक्सपेक्टेडली म्हणजे बरे हेजेर जालें अशें म्हणटा हांव बारीकशें. कित्याक ना 2021 हॅज शोन अस म्हणजे बिगिनींग की चर्चिल आनी रेजिनाल्डाची फ्रेंडशीप जालें मरे. पॅचअप नंबर 1. पॅचअप जालें काय म्हणटा? गेम जाल्या. गेम जाला म्हणतो. गेम जाली. तुमगे गेमीची म्हणटा पॉलिटिकल गेम पॉलिटिकल स्टेजीन जावपा येता.
पॉलिटिकल स्पोर्ट्साची स्पोर्ट्स बाबा सध्या आज ऑर्गनायझर आहा तो रायची ऑर्गनायझर म्हाका आपयला ताका आपयला हांव खंयचे पार्टीचो तो खंयचे पार्टी थिंग लागना सो स्पोर्ट्स खबर आहा मरे नेल्सन मंडेला न्हू 30 इयर्स भितर आयलो गोंयांत भायर सरलो 100 वर्सांचो एकवट नासलो तो एकवट गेलो ताणें हेजेर स्पोर्ट्साचेर खबर आहा तुका न्हू स्पोर्ट्स एकवट म्हणजे चर्चिल कितें आपूण नेल्सन मंडेला म्हणटा कितें रे म्हणजे नेल्सन मंडेला जेलीन आसलो आनी चर्चिलूय बी रेजिनाल्ड कितें म्हणटा फ्रेंडशीप जाल्या खंय कितें रेजिनाल्ड सांग मरे हां पॅचअप झालं का हां चर्चिला करतलो पॅचअप फुटबॉल गेमी आयली सो फुटबॉल गेमीक आनी तूं कितें सिग्निफाय करता पॅचअप झालं ना कितें झालं ना म्हणजे तुम्ही पॉलिटिक्स हां आणि फुटबॉल सेपरेट पॉलिटिक्स सेपरेट पॉलिटिक्सान देर आर नो परमनंट फ्रेंड्स अँड नो परमनंट एनिमीज म्हणल्यार आता मॅच हे फुटबॉल मॅच आहे म्हणून तुम्ही एकटा आहे फुटबॉल मॅच नाल्यार येवचे नाही Just imagine. मायकल लोबो हे मतदारसंघांनी फंडिंग करपाक कांय न्हू न्ही रे म्हणजे फॉर एग्जाम्पल लायक म्हापसा आसूं पणजे आसूं वास्को आसूं मडगांव आसूं फोंड्या आसूं फकत परवरी हे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फंडिंग करपाक जाय प्रॉब्लेम ना द ओनली थिंग इज ही शूड एफोर्ड इट म्हणटा आनी आपल्याच कडेन बोट दाखयता मरे तूं मायकल तुवें वॉट्सॅप डिलीट केला खंय आनी यू हॅव स्विच टू सिग्नल खूब मॅसेजी येता आसतल्यो न्हू तुका फोनूय खूब येयल्ले म्हाका भुरग्यांक मोबायल दिलो काय फक्त गेमी खेळटा मरे भुरग्यांनी मोबायलार ऑनलायन स्टडी करपाची गरज आहा IITचेर सरकारा आड तूं कांय उलोवंक ना अजून मेरेन आनी उलोवपाचेंय ना अशें म्हाका सांगलां IITचेर सरकारा आड कांयच उलोवं नाका अशें तुका कोणें सांगलां सदानंद बाब तानावडे आनी थोड्या दिसांनी तूं आपल्या लायनीर वयतलोच IITचेर कितें तरी बॉम्ब उडयतलोच म्हणून हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा IIT विशयाचेर मरे कर स्टडी कर तुका कालांगूट बी हाडूंक जाल्यार सांग CMाक आनी वी आर वेटींग फॉर युअर रिएक्शन बरें विश्वजीत आनी फेसबूक व्हिडिओचेर हात जोडून IIT नाका म्हणून सांगला डू यू थिंक CM वील एग्री कंप्लिटली म्हाज्या हिसपान चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वील एग्री केला रे सद्या CMान पण तें कितें धड न्हू केन्नाय परतून हाडलेलें तुवें म्हटलें आनी CMान स्क्रॅप केल्या पण कितें सांग तूं सांगता तें CM रोखडेच दुसऱ्या दिसा सांगता मरे ओके एनी प्लॅन्स ऑफ युअर कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन BJP टिकेट वॉट हॅपन BJP टिकेट रे तूं फुडल्या इलेक्शनाक वी नीड टू रिथिंक अबाउट इट ही ब्रेकिंग आमी कशेंच करचें ना तुजें सदचेंच हें तुजी ही मरे उपद्रवीपणां चालूच आसता मायकल आदिसून आहा आनी हे चालूच उरतले सांजचे टायमाचे वखद चालू आहा मरे डेली कितलें घेता तूं हरशीं फक्त एकूच पेक डेली फटींग खंयचो हाफ बॉटल तरी कांय न्हू काबार करता आसतलो विस्कीचो टॉपीक नाका विस्कीचो टॉपीक काडया रिस्क इलेक्शना वेळार रोहन खंवटे कडच्यान तुका कसल्याच भाशेचो त्रास जावचो न्हू कोण गॅरंटी ताजी आय मीन रोहन खंवटे जो परवरी MLA आहा पळय हो जो आसूं हो विशय नाका बेश्टे मागीर केस्तांवां तुमचें सद्या मातशें बरें आहा दोगांचें शांत Just imagine. सो मित्रांनो ह्या इंटरव्यू बरोबर आमचो आयचो कार्यक्रम हांव हांगाच सोंपयतां तुमी विसरूं नाका पळोवपाक जस्ट इमॅजीन दर आयतारा 7:30 आनी 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर आनी अशें हसत खेळत रावा बरें एकठांय रावा एकजूट रावा युनायटेड रावा हेल्दी रावा ओके चल येता हांव मेळटा तुमकां फुडल्या आठवड्यान बाय बाय बरें करून रावा ओके Just imagine. Just imagine.
Just imagine.